सेझा वेदांताचे दिवचल प्लांटाचेर मायनिंगाचे काम सुरू। चीन, जपान, कोरियाक निर्गतीचे परत यत्न। कोडले फाटोफाट दिवचल सेझाची दुसरी मायन जाता सुरू। जायका केशी चर्चिलाच्या जामीन अर्जाचेर आज हायकोर्टात निकाल। दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिना आड क्रायम ब्रांचीन घाल्ल्या आव्हान अर्जाचेरय आर्ग्युमेंट। सहकारी बँकांनी बुडीत रिणांनी एनपीए वाडूंक लागिल्ल्यान आरबीआय सहकारी बँकांच्यो आवयटा नाडयो। म्हापसा, मडगांव अर्बनाचेर निर्बंध ही फक्त सुरवात। पळयात रिपोर्ट। चर्चिलाचे बेहिशेबी मालमत्तेचो सोद। मालमत्ता लिपयली कंपन्यो, चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी एनजीओ। क्रायम ब्रांच उजरायता कन्सल्टंटाक। दयेश म्हणटा तो चर्चिलाचो कन्सल्टंट न्हीच। आणि गोय राज्य सहकारी बँक मल्टी स्टेट उरची ना। दमण दिवांतल्यान भायर सरपाक रिझर्व्ह बँकेचो डिसेंबर मेरेन प्रास। बँक सध्या 8 कोटी लॉसांत। आमसभेतय विशय। सेझा वेदांता कंपनी दिवचले मायन सोमारा सुरू केली। कोडली प्लांटा फाटोफाट सेझान दिवचले मायनिंगाक हात घाला। मुख्यमंत्री पार्सेकारान सप्टेंबरा उपरांत मायनिंग सुरू जातले म्हूण आस्त उक्तायल्ली। सरकाराच्या उल्याक प्रतिसाद दिवपी सेझा पयली भशेन चीन, जपान आनी कोरिया सारकेल्या देशांनी मीन निर्गतीचो यत्न करतले म्हूण सेझा कंपनी सांगता। चाइना, जापान, कोरिया जहां पर हमारी माल लो ग्रेड माल जाया करती थी, वहां पर फिर ये माल जानी पड़ेगी, जिसके लिए हमारी मार्केटिंग टीम बहुत प्रयत्न करने वाली है, जिससे कि ये काम फिर चालू हो। बंद पडिल्ले मायनिंग सुरू करपाक सरकारान खूप कष्ट घेतल्यात। मायनिंग वाठारांतल्या लोकांकय मायनिंग बंद आसतना आदार केला म्हूण आमदार नरेश सावळे उलयलो। मायनिंगाचेर काम धंदो दितना कंपन्यांनी थळाव्यांचो पयली विचार करचो म्हूण सावळे उलयलो। लोकांक त्रास जालो तसो सरकाराकय त्रास जाल्लो आसा आनी सरकारान म्हाका दिसता आमी सरकाराच्या विरोधात आसत, पूण सरकारान मॅक्सिमम जे मायनिंग अफेक्टेड आसा तांकां सहकार्य केल्ले आसा आनी मायनिंगच्या लोकांकय सहकार्य केल्ले आसा। हे सरकाराचे मोठेपण। सरकारान लागून मायनिंग बंद पडले आसत, तेंची चूक आपली स्वताची तेंच्यांनी समजली तांकां। तुज्या आमच्या कडल्यान करून घेतात आनी कामाक जायच्या टायमाचेर तुम्ही भायले लोक हाडच्यात म्हणून भायले लोक हाडपाक मेळचे ना। आमच्या मयान आनी दिवचले बरेच लोक बेकार आसा, त्या भुरग्यांक काम मेळपाक जाय। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आसा त्या सुप्रीम कोर्टान ह्या सगळ्या गोष्टींची दखल घेवन आज मायनिंग बंदी हाडली। हे आमकां तितलें मान्य करचें पडटलें। सेझान कोडली फाटोफाट दिवचले मायनिंगाक हात घाला खरो, मात अजून कोडली प्लांटावेले मायनिंगूच सारखे सुरू जाल्ले ना। सुधारित MMRD कायद्या प्रमाण लिजांचे सुवाती भायर मीन वा डंप घालूंक मेळना। नवे मीन काडल्यार आशिल्ले मीन आनी डंप खंय घालपाचे तोच मिनेरांचो प्रस्न अजून तडीक लागिल्लो ना। प्रुडंटा खातीर उदय परब। जायका लाच केशी चर्चिलाच्या जामीन अर्जाचेर आज हायकोर्टात निकाल लागतलो। दनपार 2:30 म्हणल्यार हायकोर्टाचो निकाल येतलो। फाटल्या बुधवारा हायकोर्टा मुखार चर्चिल आनी सरकारी वकिलान आर्ग्युमेंट घालून जाल्ले, मात हायकोर्टान ताचेर निकाल आज राखून दवरिल्लो। दिगंबर कामतीच्या जामिनाक क्रायम ब्रांचीच्या आव्हान अर्जाचेरय आज हायकोर्टात सुनावणी जाता। जायका लाच केशीत कादयेत आशिल्लो आदलो मंत्री चर्चिल आलेमावाच्या जामीन अर्जाचेर आज हायकोर्ट निकाल दितलो। हायकोर्टा मुखार चर्चिलाच्या आदोगातान आर्ग्युमेंट घाल्यात ते अशे। क्रायम ब्रांचीन चर्चिलाक 5 ऑगस्टाक अटक केल्ली, तेन्ना सावन तपास फुडेंच गेल्लो ना। चर्चिल पुराव्यांकडेन मेतेर जातलो ह्यो क्रायम ब्रांचीच्या तकलेंतल्यो गजाली। चर्चिलाची भलायकी बरी ना। चर्चिलाच्या जामिना आड क्रायम ब्रांचीन आर्ग्युमेंट घाल्यात ते अशे। चर्चिलान लाच घेतिल्ली म्हूण सह आरोपी साक्षीदारांनी कबुली दिल्या। चर्चिलाच्या घराचेर धाड घाली तेन्ना ताची प्रॉपर्टी आनी बँक अकाउंटा विशीं डॉक्युमेंट गायब आशिल्ले। जायकाची गायब आशिल्ली फायल चर्चिलान खंय तरी लिपयल्या। बुधवारा हायकोर्टान दोनूय पार्टींचे आर्ग्युमेंट आयकून घेतिल्ले, ताचेर आज दनपारां निकाल दितलो। इतल्या मजगतीं जायका लाच केशीत स्पेशल कोर्टान अटकपूर्व जामीन दिल्लो आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्या जामिना आड क्रायम ब्रांच हायकोर्टात आर्ग्युमेंट घालता। आज ह्या अर्जाचेर हायकोर्टा मुखार निर्णायक सुनावणी जातली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
सरकारान दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचें ब्रँडिंग सुरू केलां. ह्या योजनेक पात्र नाशिल्ले 16,000 बोगस लावार्थी कडच्यान सरकारान आतां मेरेन 14 कोटी वसूल केल्यात. फाटल्या 15 वर्सांत सरकारान ह्या योजनेचेर 2,115 कोटी घाल्यात. 2 ऑक्टोबराक सरकाराचे येवजणेक 15 वर्सां जातात. त्या निमतान 2 ऑक्टोबराक प्रत्येक तालुक्यांतले 10 लावार्थी मेळून 120 ज्येष्ठ नागरिकांचो सरकार सत्कार करतलो. मंत्री महादेव नायकान मिडियाक ही माहिती दिली. आज आम्ही 15व्या वर्सा पदार्पण करतात आणि म्हणून जे 2001 सुरवातीचे लाभधारक जे आशिल्ले त्यांचो आम्ही या 2 ऑक्टोबर 2015 कला अकादमीक सांजे वेळार 3 वरांचेर त्यांचो सन्मान करपाचो सत्कार करपाचो आम्ही ठरयल्लो आसा. पर्यंत सिनियर सिटीजन 96,327 जाणांक हो लाभ मेळटा 2000चो. हे वेगळे वेगळे तालुक्यांत ते वचून तांचो सन्मान करतले आणि समज तातूंत आनी कितें समस्या आसात तांच्यो आनी अडचणी आसात तेवूय आमी समजून घेवपाचो प्रयत्न करतले. असं म्हणपाचें कारण अशें की इतले वर्सां जाले की तांचे कडेन आमचो खंय तरी संपर्क जावं खंय तेंची विवंचना तांच्यो समस्या तेंच्यो अडचणी ह्यो आमकां जाणून घेवपाक मेळनाशिल्ले आणि कोणें तो प्रयत्नय केलो ना. म्हणून आमकां दिसलें की असो एक प्रयत्न आमी करया. ह्या फायनान्शियल इयरान आतां पर्यंत 14 कोटी आमी रिकवर केले. 16,000 थोड्यांक कशें आसा डबल घेताले. म्हणजे एक समज हांगाय रेशन कार्ड केलें वास्कोय गेले गोवय घेता बायलूय घेता. घेऊ एक विराम.